मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार पणजे रावता काय कुडचड्या असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडला। ह्या प्रश्नाची जाप 9 मायाक मेळपाक शकता। निर्णय कितें आसा तो तुमकां 9 तारखेक सारको करचो। जीएसटीचे कावन्सील जीएसटी बिलाचे वोटींग जातलो। सध्या हांव टेक्निकली यूपी रिप्रेझेंट करता। खंयसरूय उबो रावलो तरी कुडचड्याच्या विकासा खातीर वावुरतलो अशें उतर पर्रीकारान ह्या वेळार दिलें। मागीर खंय उबो रावपाचो स्वाभावीक आशिल्लें की पणजे सीट वो सिद्धार्थ कुंकळकारान जो तो निवडून आयला तो म्हज्या जाग्यार निवडून आयल्या मुळे तो हो सीट खाली करतलो अशें एक मनान संकल्पना सगळ्यांची आशिल्ली। पण निलेशान एक वेगळेंच वातावरण तयार केलें। निलेशान सगळ्या समोर सांगून उडयलें की आपूण सीट खाली करपाक तयार आहा। निर्णय घेवच्या पयलीं एकदां कुडचडकारां बरोबर कुडचडच्या लोकां बरोबर एकदां कार्यकर्त्यां बरोबर एकदां इंटरॅक्शन करप हें म्हजें कर्तव्य आशिल्लें। आनी म्हणून आयज मुद्दम आयला कारण फाल्यां सोमार आनी मंगळार फाल्यां परवा येरवा 3 दिसां नंतर ह्या संदर्भातलें कितें तें जाहीर जातलें। आनी म्हणून तुमचे कडेन उलोवपाचो पयलो मान हांवें घेतलेलो आसा। ताज्या पयलीं पणजे एक अशीच कार्यकर्त्यांची मिटींग जाली। तातूंतय कार्यकर्त्यांनी म्हाका सांगलें की तूं पणजेच राव गो, तो आग्रो आसाच तांचो। त्यामुळे ह्या 2 मतदारसंघां पैकी खंय तरी निर्णय जातलो हाच्या बद्दल दुबाव करपाची गरज ना। म्हत्वाचो विशय हांव हांगा सांगूंक सोदतां। आमदार कोण आसा आनी हांव हांगाच्यान उबो रावतलो काय पणजेच्यान उबो रावतलो हाजो निर्णया पयलीं खंय उबो रावलो सुद्दां जाल्यार कुडचड्याक हो एक जो तुमी भोवमान दिलो म्हाका जे ऑफर दिवन तो भोवमान हांव तकलेंत दवरतलो आनी त्या भोवमानामुळे उबो कसो खंय रावलो हाची चिंता न करता म्हज्या दृश्टीन हो म्हजो मतदारसंघ अशी भावना म्हळ्यार प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक।